पणजे बेती फेरी सेवा जाग्यार घालची म्हण हालींच आमी सरकारी यंत्रणेच्या नदरेमुखार मुद्दो हाडिल्लो। फेरीबोट सेवा बंद जावची ना म्हण ह्या वेळार तांच्यांनी उत्तर दिल्लें। आमी तांकां आठवडोभर वेळ दिला सगळ्या जाग्यार घालपाक, अजून तांची कांय जाप आयिल्ली ना म्हण साळगांवचो आमदार केदार नायक उलयला। RDX गोवा खातीर पर्वरेच्यान गौतम शिरोडकार। इश्यू येयल्लो कितें आमकां इन्शुरन्स दिला तेंच्यांनी की फेरी फुडें स्टॉप जावची ना म्हणून। ऑन पेपर तुमी मागिल्ले सो ते तुमकां कितें आयलें? ना तेन्नाच तेंच्यांनी आमकां बरोवन दिली की ते फेरी सर्वीस जी आसा ती स्टॉप करचे नात म्हणून। आसा तशी त्या टायमिंगेचेर रिज्यूम केली कित्याक भायर आमी मागीर आनीक तांकां एक सगळ्यांचे सिग्नेचर कोण कम्युटर्स आहा तेंचे सिग्नेचर घेवन अनेक तांकां रिक्वेस्ट केल्ली की सकाळचो जो टायम आसता तेन्ना स्टुडंट्स इतले कोविडाच्या काळान शाळा बंद आसलेल्यो आनी आतां शाळा चालू जाल्यो, स्कूल्स चालू जाले, सो त्या टायमार चडशे स्टुडंट जे आसता ते सकाळच्या टायमार ते फेरी क्रॉस करून स्कुलाक वतात, सो त्या टायमार फेरी नासता। सो आमी तांकां आतां रिक्वेस्ट केला की तो सकाळचो एक टायम जेन्ना भुरगे स्कुलाक वता आनी जेन्ना ते क्रॉस करून परते येता आफ्टरनून टायम त्या टायमार तेंच्यांनी दोन फेरी दवरच्यो म्हणून। सो ते जाला आमी रिक्वेस्ट केला, आमी रिप्लाय मागला विदिन अ वीक्स टायम, आमकां रिप्लाय काय येवंक ना तेंच्यानी। थंयसर आनीक एक तुमी डिमांड केल्लो की जेटीचें एक्सपान्शन केलां आनी ते फेरीबोटीक टर्न करपाक ते प्रॉब्लम जातालो, सो तेचेर कितें अपडेट आसा? जेटी बीन ते काडटले? आमी तांकां रिक्वेस्ट केला आनी तेंचे कडेन एक्सपर्टायज आसल्या कारणान कॅप्टनाक आमी सांगला की तुमी हे इशू कितें आहा तो सॉर्ट आउट करा। सो तेंच्यांनी तेज्या प्रमाणे इन्स्पेक्शन केल्लें आसा आनी ते एश्युरन्स दिला की फेरी सर्विसीक थंय कांय त्रास जावचो ना म्हणून। सो ते जेटी येयल्या तेजो काय प्रॉब्लेम जावचो ना भायर जावचो ना म्हणून कॅप्टनान आमकां अश्युरन्स दिला। आनी तेज्या भायर आतां डिस्कशन जें जालां त्या डिस्कशनान आमी एक कन्स्ट्रक्टीव ऑपोजिशन म्हणून फुडें काम करतले। सरकार खंय वाट चुकता, वाट भुलता जाल्यार ते जाग्यार कशें हाडपाचें आनी 5 वर्सां गोवा राज्याक बरो सरकार गूड गव्हर्नन्स पावत दिवपाचो हेजेर डिस्कशन जालां आनी तेजेर आमी ठामपणान रावतले। थँक्यू।